कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोवर्धनधरं वंदे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविंदं गोपिकाप्रियं। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आम्ही हे श्रावण अधिक पुरुषोत्तम मासाचे सुसंदर्भांतू हे पुरुषोत्तम मासाचे महात्म्य चिंतन करून घेऊन येतसाची हंतू मुख्यदावन घेऊन बृहन्नारदीय पुराणांतू ऐल दसले पुरुषोत्तम मासाचे महत्व आम्ही चिंतन केले। कालचे दिवस आम्ही चिंतन केलेले कदर्य उपाख्यान म्हण सांगून घेऊन एकलो केरळ देशीयाचो तो चित्रशर्मा म्हण सांगून घेऊन ताका धनलोभी दावन आशिल्ले देखून घेवन पुरजनान कदर्य म्हूण सांगून घेवन म्हणचे आशिल्ले। अशें तागेले ते जीवन ताणें खंयचे रितीन केल्ले अत्यंत लोभी दावन घेवन तागेले एक कितलेची संपत आसल्यार समेत कितलेची ऐश्वर्य आसल्यार समेत म्हगेले कसाणेची ना म्हाका कसाणी दिया ती म्हूण सांगून घेवन प्रति दिवस क्षण मणकेची भिक्षाटन इत्यादी परा कोरून तदनंतर एकलेले तागेले स्नेहित दावन आशिल्ले तसले तागेले एक तोट पळोवन घेता म्हूण सांगून थंय राबून घेवन थंय ते तोटान तांणी पुरा तागेले वैरीची तागेले एक नंबिकांनी पुरा विश्वासांनी पुरा घेवन ताणें राजाले आस्थान चमकरल तेन्ना खंयचे रितीर ताणें एक ते दुरुपयोग करून घेतले म्हूण सांगून घेवन चिंतन केलें। 87 वर्ष म्हूण म्हणलें तेन्ना तागेले एक मरण सन्निहित दावन घेवन आयले। ताणें केलेले तसले एक अत्यंत एक कुकृत्या निमित्तान करतना तागेले अंतिम समयाचेरी तागेले जिवात्मा घेवन वचका म्हूण सांगून घेवन यमधर्मरायाले किंकर आयलीची मुद्गर आयुधान मारका म्हूण सांगून घेवन ताका मुद्गर आयुध समेत घेवन आयलीची आयल तेन्ना तागेले प्राणदलरीचे हरण करून घेतले यमलोकाक आपोवन व्हरतसाची अशी चमकल तेन्ना तागेले मना भितर एकेकाची एक विचार येता म्हूण सांगून हांतू उल्लेख करतसाची तो लेखता की आसाद्य मानुषम देहम दुर्लभम त्रिदशैरपि खंडेस्मिन् भारते पुण्ये कृष्णसार मृगान्विते। हे एक भारत देश म्हूण सांगिल्ले एक पुराणांत उल्लेख करतना कृष्णमृग म्हूण सांगून घेवन अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धी ते मृग आदिक दरीचे उपनयन करतना ताजे कृष्णमृगाचे अजीन म्हूण सांगून दरीची धारण करचे संप्रदाय आसा। त्या एक खंयचे एक हांतू एक देशांतू आरामेरी भोवन आसतकी ताका भारत देश म्हूण सांगून घेवन म्हणटा ती म्हूण अशें ते भारत देशांत हांव इतले चांग आशिल्ले तसले एक जीवन घेवन घेवन मनुष्य जन्म घेवन प्रत्येक जरीचे भारत देशांत जन्म येवका म्हूण सांगून घेवन तांणी आलोचन केल्यार समेत तांकां मेळेच ना। अशें सांगता सर म्हाका जन्म मेळ्ळो आमी जीवन हांव कसन करून घेतलें म्हूण तो मना भितर लेखता गे किम कृतम धनलोभेन व्यर्थम नीतम जनुर्मया। केवल दुडवाचे लोभान करतना म्हगेलें समग्र जीवनाचें आमी व्यर्थ करून घेतलें नवें म्हूण सांगून म्हणटा गे तशी हांव तितली कोरून जाल्यार समेत तद्धनम पर अधीनम हांव तितले दुड्डांनी पुरा लोभान संपादन केल्यार समेत ते दुड्ड कोणाक गेले विंगडे वचून घेवन पावले आसतना हांव कितले एक प्रयत्न केल्यार समेत म्हगेर वट्ट ते खंयचे आयल ना। अशी किम करोमि पराधीनः कालपाशाव्रतोधना मानुषम जनुरासाद्य न किंचित कृतवान शुभम। अर्थ हांव पराधीन जावन घेवन आसत ते यमाले किंकराले एक अधीन जावन घेवन हांव आसत अशें आसतना म्हगेले एक मनुष्य जन्म हांव स्वीकार करून कसनीच हांव पुण्य संपादन करनी म्हूण सांगून घेवन मना भितर लेखताची न दत्तम हांव जिवंत आसतना म्हगेले पूर्व देहांतू म्हणटना हांव कसनेची कोणाकच दिवका म्हळ्यार दिलेलें ना खंयचेच हवन करका म्हळ्यार हवन केलेलें ना तशीच कसने तपस्स करका आशिल्लें तपस हांव करनी अथवा गंगादी तीर्थ सेवन करका म्हूण आशिल्लें तीर्थक्षेत्र संदर्शन करका आशिल्लें हांव तें करनी। अशें आसतना खंयचे एक पुण्य करचें म्हाका जावंक जालें तसलें कसने हांव करचें वचनी अशी तंतूय मुख्य जावन घेवन उपवासत्रयं चान्ते नकृतं पुरुषोत्तमे पुरुषोत्तम मासाच्या संदर्भांतू एक उपवास दरीच तीन करचे म्हणून त्या दरीच हांव केलें ना अशी नकृतं कार्तिके प्रातः स्नानं सतारकागम
म्हणटना हांव कार्तिकांत तूं स्नान कोरका आशिल्लें त्या दरीच हांव तें स्नान इत्यादी पुरा करनी अशी मिगेले एक मनुष्य म्हूण सांगिल्लें आसलें देह कसन पुरा आसगी तें हांव स्विकार करून घेवन अहो मे संचितं द्रव्यम स्थितं भूमौ निरर्थकम हांव कसन संपादन केलें म्हळ्यार एक निरर्थक जावन आशिल्लें आसलें भूमीन तूं जिवरती तशें आशिल्लें तें द्रव्य मात्र हांव एक तें संपादन केल्लें सोडलें विंगड कसनेच हांव संपादन करनी अशी जीवो जीवन पर्यंतं क्लेशितो दुष्टबुद्धिना कचाचित् जाटरो वन्निः नान्यैर निर्वापितो मया अशें आसतना केदनाकय एक दुष्ट बुद्धी मुखांतर जावन घेवन जीवन पर्यंत जावन घेवन हांव एक विशेष जावन घेवन हांव जीवन केल्लें सोडल्यार विंगड खंयचे रितीर हांव योग्य जावन घेवन हांव जीवन केलें ना अशें आसतना खंयचे रितीर हांव जामाता च सुता वापी पिता माता अनुजास्तथा पतिव्रतापि गृहिणी ब्राह्मणा नैव तोषिताः कोणाकनी पुरा हांव संतोष कोरका आशिल्लें जामाता जावईक चेडुवांक बापसूक आवसूक मिगेले भावंडांक अथवा मिगेले बायलेक प्रत्येक जनाक अथवा ब्राह्मणांक अशें पुरो हांव संतोष कोरका आशिल्लें हांव एक चूर दरीची तांकां संतोश आनी पुरा दिनी हांवें अशी मिगेल जीवन म्हूण सांगिल्लें जाल्यार विशेष जावन व्यर्थ जावनूच गेल्लें म्हूण सांगून विष्टानम एकवारम च तर्पितान मया क्वचित खंयचे रितीर हांव योग्य जावन घेवन चांग जावन आशिल्लें अन्न स्विकार करता म्हणल्यार समेत एक दिवस समेत हांव स्विकार करनी कोणाक जी तृप्ती दिवका आशिल्ली तृप्ती तरीच हांव दिनी अशें आसतना एवं मिलपमानं तं निन्युक्कीनाश सन्निधिं सांगताची ताका यमले सन्निधानाक ते संयमिनी पट्टणाक आपोवन घेवन व्हरताच थंय पडेल कुडले चित्रगुप्त रीची ताका पळोवन घेवन तागेले शुभाशुभ कर्म विचारणी करून आसता ते करून घेवन तागेले विचार सांगताच की कदर्योयम द्विजाधमः हो द्विजोत्तम न्ही हो द्विजाधम जावन आशिल्लो जाल्यार हागेलें नांव कदर्य जावन आसा अशी नकिंचित सुकृतं तस्य धनलुब्धस्य दुर्मतेः हाण कसनेची सुकृत कसनेची केलेलं ना हाण केवल धनलोभी जावन घेवन आशिल्लो जाल्यार दुर्मती जावन आशिल्लो जाल्यार हो व्यक्ती अशी असावचकीरत पापम पुष्कलम वाटिका स्थितः अशी हाणें अनेक रितीर पाप कर्म केला तंतूय मुख्य जावन घेवन ताणें पुष्प वाटिकांत तशीच एक तोटांत आसून घेवन अनेक रितीर पाप संचय केलेलो आसता ताणें अचूचुरत्फला नद्या विश्वस्तो वाटिकापते हे ताणें कसन केल्लें म्हूण सांगल्यार ते एक ताजे धनीक कोण आसा ताजे धनिका लग्गी एक विश्वास ताणें स्विकार करून घेवन त्या विश्वास ताणें दुरुपयोग इत्यादी पुरा केल्ले थंय आशिल्लें जाल्यार पक्व जावन आशिल्लें जाल्यार कसन एक फल आसा फल जाल्यार ताणें अनेक रितीर ते दुरुपयोग करचे एक प्रारंभ केल्ले तशी ताणें केवल दुरुपयोग मात्र करनी ताणें आहार स्विकार करचे न्हयता तागेले निमगिनाशी ताका आशिल्लें जाल्यार ते फल आनी पुरा विकून घेवन तंत दुखून कसन की एक द्रव्य आसा ताजे दुडवाचे ताणें कसन की एक ताणें लाभ ताणें स्विकार करून घेतले तशीच थंय तागे लागीं फट्टी सांगली ताणें सर्व पक्षी आनी पुरा खावन घेवन हें सर्व नाश जावन घेवन गेलेलें आसा अशें करून घेवन परम विश्वासघातजम विश्वासघातक जावन आशिल्लें जाल्यार ताणें कार्य केलेलें आसा एतत् वापयदं चास्मिन् अत्युग्रं वर्तते प्रभो अशें हागेलें हें एक अत्यंत व्हड जावन आशिल्लें जाल्यार पाप आसा हें तशें करून घेवन अन्यान्यपि च पापानि सन्तस्मिन् विविधानि च केवल हें दोन पाप न्हयता अनेक विधाचे पाप दरीचे तेगेले भितर आसा तशें सांगिल्लें तेन्ना ते आयकल कुडले इत्थं निशम्य विधिनंदन चित्रगुप्त वाक्यं कृथा प्रबलाप्लुत धर्मराजः आहेशयातु कपिजन्म सहस्रकृतो विश्वासघात कृतिजं फलमस्य पश्चात अशें करून घेवन हाणें केलेलें जाल्यार पापाक अनुगुण जावन घेवन थंय आसून घेवन फल चौर्य इत्यादी पुरा केलेलें देखून घेवन 1000 वर्ष पर्यंत म्हणजे 1000 जन्म पर्यंत ताणें एक कपी जावन घेवन वानर जावन घेवन ताका जन्म मेळची तशी जावो म्हूण सांगून घेवन तसल ते एक पापकर्माचे खंयचेय विचार करका म्हूण ना ताणें एक केलेले पापाचे विचार केल्लो पुरो म्हणून ताका त्या वेळार शिक्षा दिवन घेवन सोडताच की अशी शिक्षा दिलेली तेन्ना तन्निशम्य भटानाः चित्रगुप्तश्चरं भ्रशं पूर्वं लोभाविभूतोऽयं पश्चाच्चौर्यमचीकरत् तशी तागेले मुखावेल कसन एक वृत्तांत आनी परास प्रत्येक संचक ते नारदा लगी नारायण देव आरंभ करतस कसन केल्ले म्हूण सोडरी भटा लगी सांगून सोडले की
चित्रगुप्त कसन सांगता म्हणून सांगणारी हक्का प्रथम जावन घेऊन लोभ असेल धनलोभ तदनंतर ताणे चौर्य केलेले अथ प्रेतत्वमासाद्य पश्चात भवतो वानरः तसे कोण घेऊन हक्कत्तनी मुखारसून प्रेत जन्म येवो म्हणजे प्रेत जावन घेऊन अनेक कडेनं ब्राह्मण कोर तशी जावो तदनंतर तक्क पुन्हा कपी जन्म येऊ तशी जावो म्हणून सांगून घेऊन सांगली की ततश्चाहम प्रदास्यामी बह्वीं नरकयातनाम तदनंतर तक्क कसन एक नरकयातनी मिळतेस त्या प्रत्येक मिळती तशी हांव करता म्हणून सांगून घेऊन म्हणताची अयमेव क्रमश्रेयान धर्मराजगृहे वटः इत्येवं चित्रगुप्तेन समादिष्टा विभीषणाः अष्ट कोण घेऊन तक्का खंची रीती ह्या एक पुरा सांगितलंस की त्यांची क्रमारी ते धर्मराजगृहांत असेल तसले भट सेवक तक अनेक रीतीरी तक दावो म्हणून सांगून घेऊन आपण हडतादी अशी चित्रगुप्तानं सांगेल त्यांना तशी तथा चक्रुर भटा शीघ्रम ते सर्व ते तंगेले सेवक कोरचे आरंभ करतादी ताडयंतश्च मर्तच आपण घेऊन म्हणताच की आपण घेऊन प्रेतत्वं प्रापित पूर्वं कानने विफले द्विजः तशी एक अत्यंत दट्ट अरण्य भाग तसल ते एक अरण्य भागांतू प्रेत जाऊन घेऊन तक्का जन्मयोत तशी केली की निर्जले बहुकालंच एक प्रेत योनी बित्तरस म्हणून दररी कितली कष्ट म्हणून सांगणारी खंचे एक स्वादू फल असल्यार थंय खावचेक जायना की अथवा खंयचेच एक उदक आस म्हण दरी पिवचेक जायना खंयचेक तांकां स्वतंत्र जावन घेवन तांकां कने करूंक जायना म्हणटना तसल ते एक कष्ट प्रेत येवन भितर आशिल्ले ते दत्तगे अशी आसून घेवन अनेक रितीर ताका तानी भूक इत्यादी पुरा येवन घेवन ते गहन जावन आशिल्ले तसले वना भितरी भोंवता आशिल्ले प्रेतयोनि गतं दुःखमनुभूय ततःपरः फलचौर्य समुद्भूतां कपयोनि मजीगमत तदनंतर तक्कसन करता ती म्हणून सांगरी अनेक वर्षापर्यंत तो भोंवताची तानी भूक आसून घेवन म्हाका उद्धार करतले कोणासा की म्हणून पळयता तागेल ते एक पापाचे संचय जाल्यानंतर तक्क कसन करता म्हणून सांगरी ताणें फल चौरी केलेलं फुडें तशें करून घेवन ताका फल चौरी केला म्हणून सांगून कपी जन्म येऊ का म्हणून सांगून घेवन वानर एक येवनी भितरी घाण घेवन सोडताली मुखारसून ते कपी खंय येता म्हणून सांगरी एक कालंजरगिरी म्हणून सांगून घेवन ते पर्वत ते कालंजर पर्वतांतू आशिल्ले तसले ते खंय म्हणून सांगल्यार जंबू खंडांत आशिल्ले तसले अत्यंत मनोरथ पूर्ण करता तसले एक पर्वत गे थंय आशिल्ले तसली एक कालंजर पर्वतांतू ते कशे आशिल्ले म्हणून सांगरी सुशीतल जलच्छाये फलपुष्प समन्वित ते पळयत आसतना अनेक कडेन फल पुष्प प्रत्येक असते तशीच कसने एक विश्राम कोरकादारी कसने एक सावड जावका की सावट इत्यादी पुरास असल ते एक अत्यंत सुंदर जावन आशिल्ले तसले एक कालंजर पर्वत थंय आशिल्ले तेन्ना तत्रासीत् देवराजेन निर्मितं कुंडमुत्तमं सरोवरसमं पुण्यं तत्सैवं पापनाशनम थंय एक अत्यंत व्हड उदकाचे कुंड आसके एक सरोवर आसके ते कोण केलेले म्हणून सांगरी इंद्रदेवान निर्माण केलेले के ते तसल ते इंद्रान निर्माण केलेले तसल ते सरोवरांतू थंय ताका जन्म येवन घेवन पावता म्हूण थंय कशी म्हणून सांगणारी सरोवरसम पुण्यम तत्सेव्यम पापनाशनम त्या एक सज्जनांनी सेव केल्ली म्हणून जारी ताजे सेवन केल्ले म्हणून जारी समस्त पापनाशन जावता तसले एक कुंड थंय ताका जन्म येतगे ताका नांवाची मृगतीर्थमिति ख्यातं सुराणामपि दुर्लभम ते मृगतीर्थ म्हणून सांगून घेवन गांव एक ते तीर्थात नाम तसल ते एक मृगतीर्थांतू तो जन्म घेता थंय आसून घेवन ते मृगतीर्थाचे एक विशेषत कसं म्हणून सांगरी यस्मिन् कृतेन श्राद्धेन पितरो यान्ति सद्गतिम त्या तीर्थांत वचून घेवन स्नान करून घेवन त्या तीर्थालक बसून घेवन कोण श्राद्ध करतकी तांकां तांगेले मलगड्यांक उत्तम दान आशिल्ले गती मेळचें कारण जावता तसले एक तीर्थ थंय ताका मेळटा म्हणून तत्र दैत्यभया देवा मृगा भूत्वा निरंतरम विजयस्वर निरातंका मृगतीर्थमतो विदुः ताका मृगतीर्थ म्हणून नाव कसं लायलें हांगा तूं सांगताच कसलेक ताका नाव येयलें म्हणल्यार एक पाटी दैत्यांनी पुरा एक तांकां आक्रमण करचें आरंभ केलें तेन्ना ते भंय येवन घेवन देवतेनी पुरा धांवन घेवन आयलीच इंद्रादी देवती पुरा खंयची रितीर आशिल्ली म्हणल्यार मृगा म्हणके ती तांणी एक शरीर घेवन भोंवता आशिल्लीच तसल ते एक तीर्थ नांवाची ताका मृगतीर्थ म्हणून थंय निरातंक जावन मृग भविल देखून घेवन ताका मृगतीर्थ म्हणून सांगून नांव येता म्हणून सांगून थंय ताका प्रथम जावन आशिल्ले जन्माची कापेयम म्हणल्यार कपिले जन्म ताका मेळटा
फलचौर्य कृतात पापात आसाध्य मानुषीम तनूम. फलचौर्य केलेलं देखून घेऊन तकते कपिजन्म मिळचेक आरंभ दत्ता. अशें आसतना नारदांक हे नारायण देवान इतली बरं सांगतना मना भितर संशय येता की मृगतीर्थ इतली एक पवित्र जावन आशिल्लें, पुण्य एक संपादन करचें आशिल्लें जाल्यार एक जागो. अशें आसतना ताणें कदर्यान कसन केल्लें तेगेलें जीवन पर्यंत ताणें पापकर्माचें केलेलें. ताणें जीवन पर्यंत अनेक रितीर धनलोभान करतना केलेलें तसलें पापकर्म. ताजे मुखांतर ताका कपिजन्म मेळका म्हूण सांगून घेवन सांगलें. अशें आसतना अत्यंत श्रेष्ठ जावन आसलें एक मृगतीर्थांत ताका कपीक जन्म येवचें कसं लेख केल्लें. तसलें ते एक म्हाका मना भितर संशय आसा म्हणून देवाला घेमकीत की तेन्ना तांणी देव सांगता की हें एक मृगतीर्थ म्हणून सांगिल्लें जाल्यार कसलें एक विशेष अथवा ताका ते जन्म मेळचें कारण कसलें म्हणून सांगून घेवन म्हणटा की एकलो वैश्य म्हळ्यार व्यापारी आशिल्लो की तेगेलें नांव कसन म्हणून सांगल्यार चित्रकुंडल म्हणून सांगून घेवन श्रेष्ठ जावन आशिल्लो एकलो व्यापारी. तेगेले बायल तारका म्हणून सांगून घेवन पातिवृत्यपरायण पातिवृत्यानी परायण आशिल्ली. तांणी कसन करता म्हणून सांगल्यार दंपतीयुक्त जावन घेवन अत्यंत श्रेष्ठ जावन आशिल्ले पुरुषोत्तम मासांत सेव करताच की पुरुषोत्तम मासांत कसन करता उपवास स्नान दान प्रत्येक तांणी योग्य रितीरी करता घेवन येताच की अशी कोण घेवन तयोग कृतवतो मास अतः श्री पुरुषोत्तम चरमे अहनी. ताजे पुरुषोत्तम मासाचे अंतिम दिवसाक करतना म्हळ्यार एक अमावास्य दिवस येईल तेन्ना उद्यापन करका म्हणून सांगून आमी पयलीं दिवसाक चिंतन केलेलें आसा. उद्यापनांनी परा कशी ब्राह्मणांक परा आमंत्रण दिवका, आचार्यांक संदान दिवका, तशीच 30 ब्राह्मण म्हणून सपत्नीक जावन घेवन दिवेत अथवा यथाशक्ती आमकां कितले ब्राह्मण मेळटा की तितले ब्राह्मणांक आमी ते पूजन करेत, दान दिवेत, तांगेर आशिर्वाद घेवेत म्हणून आमी पयलीं दिवसा चिंतन केलां पळय. अशी तांणी चमकलें तेन्ना ते एक हाजे तागेले कार्याचे व्रताचे संपूर्ण जावन आशिल्लें फल मेळका म्हणून सांगून उद्यापन केल्लें की उद्यापन केलें तेन्ना सर्व जनाक पूर्ण जनाके ताणें आमंत्रण दिलेलें की तशें आसतना आमंत्रण दिलेलें तेन्ना ते अंतिम दिवसा करतना चित्रकुंडल म्हणून सांगून तेगेले पत्नी मोट्टू जावन घेवन सर्व कार्यक्रम करता आशिल्लो. केलें तेन्ना द्विजानाकारयामास वेदांगपारगान उद्यापन विधिं कर्तुं सपत्नीकान् गुणान्वितान्. अशी उद्यापन करका म्हणून सांगून प्रत्येक जनांक आनी परा आपोवन घेवन येयलें की कदर्योपी अगमत तत्र धनलोभेन नारद. थंय वेळार त्या वेळार कदर्याक समेत एक आमंत्रण मेळलें की तो धनलोभेन त्या एक पुरुषोत्तम मासाचे वैरी विश्वास दवन घेवन न्ही कसं की ताण आपयला म्हाका दुड्ड मेळटा म्हणून सांगून त्या एक मना दवन घेवन थंय भायर सोन घेवन चमकल की उद्यापन विधी पूर्ण जाल्ले. चित्रकुंडलान कसन केल्लें म्हणल्यार अत्युग्रदानैः तान विप्रान सपत्नीकान अतोषयत. अनेक विधाचे दान दिवचे आरंभ केले की 1-2 विधात न्ही कसनंत पूर्ण सांगिल्लें आसा ताजे भाशेन तागेले यथाशक्ती ताणें दान दिवचे आरंभ केले की पूर्ण दिवन तुष्टेषु तेषु सर्वेषु भूयसीं दक्षिणामदात. सर्व दान दिले नंतर तांकां ब्राह्मणांक आनी परा संतोष दाव म्हणून सांगून कितले तांकां दिवचे जाता की तितली दक्षिणा ताणें हातभर दक्षिणांनी परा दिल्ली की थंय दिलें तेन्ना कोण पूर्ण ते दिला की तांकां प्रत्येक जनाके संतोष जाली की बरलेले ब्राह्मण आनी परा तांगेल घराक चमकली भायर सोन घेवन. हांगा अतिलुब्ध कदर्य असतो हो संदरीचे लोभी दुडवाचे लोभ आसल्यार तशीच आनिके जावका म्हणून दिसता. तो कसन करता म्हणून सांगल्यार थंय नुतची रडतची तागेल्या घराक रबलो की रब्बून घेवन विनयामनतो भूत्वा सगद्गदम उमाच ताका लागीं विनयपूर्वक जावन घेवन रब्बून घेवन गदगद अक्षरान म्हणटा उलोवचेक आरंभ केल्ले की कसन केल्लें म्हळ्यार तूं भगवत भक्ती भासुर चित्रकुंडल भगवत भक्तीन तूं अत्यंत श्रेष्ठ तूं चित्रकुंडल तूं तशी तूं पुरुषोत्तम व्रत कसन बरं केला अत्यंत विधिपूर्वक जावन घेवन तूं केला. तशीच तूं केल्लें म्हणकेची हें पृथ्वी भितर कोणेची असल व्रत केला म्हणून सांगून सांगचें जायना. कितली एक तूं सांग जावन घेवन केलें तसलें एक व्रत तशें करून घेवन भवानद्य कृतार्थोसी तूं कृतार्थ जालेलो आसा एक दिवसाक भाग्यवंत जालेलो आसा. यत्तया प्रयता भक्त्या सेवित पुरुषोत्तमा कसं एक म्हळ्यार तूं परम भक्तीन करतना सपत्नीक जावन घेवन पुरुषोत्तम मासाचे सेव तूं केलेलो आसा.
पुरुषोत्तमाक आराधन केलेलंस तशें आसतना तुगेले बापूस जाल्यार रेची धन्य, आवस जाल्यार रेची धन्य जावन आस, तुगेले बायल जाल्यार रेची धन्य जावन घेवन आस, कसले म्हणून तुगेले मुखार सून तुगेले समस्त संतती कसन आस तांणी रेची धन्य जावन घेवन आस जी. धन्या धन्यतरश्चायं मासश्री पुरुषोत्तमः यत्सेवनादवाप्नोति ऐहिकामुष्मिकं फलम. असल ते एक पुरुषोत्तमा सांतू कोण एक विशेष दावन घेवन ते सेवन करतादी ते केलेलं मात्रान ऐहिक इहलोकांती परलोकांती अत्यंत श्रेष्ठ फल मेळचे कारण दत्ता. असल ते एक मास तू केल्ला दुखून घेवन तुवांची धन्य म्हणून सांगून घेवन ताका म्हणलिके तुगेल ते एक पूज पडोन घेवन रेची म्हाका मना भितरीची आश्चर्यದಲ್ಲಿ एक पटीक अत्यंत आश्चर्य जावन घेवन हांव प्रत्येक पूजनी पुरा पळयले. तू हे केलेलं म्हणकेची एक असल कार्य कोणेची केल्ला म्हणून सांगचेक जायना म्हणून सांगून घेवन ताका अनेक रितीरी ಹೊಗಳು ಬಟ್ಟನು म्हणतात त्या रितीर म्हणचेक आरंभ करतगे. तसरी तो म्हणतके अन्येभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च धनं दत्वं बृहन्मुदा. तू इतर ब्राह्मणांकनी पुरा ದುಡ್ಡು दिला तुवें अत्यंत तुगेल हाता बशी मीरसून घेवन ದುಡ್ಡು दिला म्हणून संगीत जरीची मददासी कथम मह्यम भाग्यहीनाय भूरिद. आता म्हाका कसले तू हांव भाग्यहीन म्हणून सांगून गेलो म्हाका तू ದುಡ್ಡು दीनिवे म्हणून सांगून घेवन तगेले निमगिलके ताण निमगिल कोडलेची इति विज्ञापितस्तेन तस्मै धनमदादसौ. तशी तगेल ते धनमदान करतना ताण कसन एक पुरा निमगिलकी ताजे मुखांतर तगेल निमगिल कोडले ताका प्रत्येक दिवन सोडलिके तद्गृहीत्वा करोद विप्रम धनम भूमिकतम मुदा. ताण कसन केल्ले म्हणून सांगणारी ते कसन द्रव्य नी परा मेळलस तगेले दुखून घेवन चड द्रव्य मेळ्ळा पूर्ण ते द्रव्य कदर्यान काण घेवन ते भुंयतू निपोवन घेवन दवरलिके. अत्रानेन महापूजा दृष्टा श्री पुरुषोत्तमी पुरुषोत्तमासश्च धनलोभेन संस्तुतः. ताणे महापूजै कंची ರೀತಿರ್ತಾನೆ ಪಡೆಯಲದೇನಾಕೆ ಅಥವಾ ಕಂಚೆ ರೀತಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಸವೇರಿ ಭಕ್ತಿದವನ್ घेवन सांगिल्नाके ಒಟ್ಟೂಚಿ पूजा दर्शन माहात्म्यात् पुरुषोत्तम संस्तवात् धमलोभकृतस्यापि मृगतीर्थमुपागतः. ताणे त्यावेळारी कसनकी एक पूजा दर्शन खुर्चीಗೋಸ್ಕರ महात्म्य सांगिल देखून घेवन तशी पुरुषोत्तमाचे संस्थावन केलेलं देखून घेवन ताजे श्रेष्ठता नसेल तसले विचारू ताका होगळुचे म्हणून सांगून घेवन सांगूर असल्यार जाल्यार सईची ताणी सांगला देखून घेवन ताका हे मृगतीर्थ भितरी जन्म मेळ्ळे म्हणून सांगून घेवन नारायण देव नारदालगी सांगतके म्हणटना एक ताणे ते पुरुषोत्तम मासाचे एक महात्म्य अशी जी ताणे तक्का संका तगले दुड्डु घेवका म्हणाल विचारण केलेलं मात्रनाची तक्का ते एक हंग कपिदावन घेवन जन्म येवत तशी जाल्ले मृगतीर्थ भितरी असले श्रेष्ठ मृगतीर्थांतू कपिदावन घेवन तो जन्म आयला म्हणाल विचारू 5 दिवसाक आम्ही चिंतन केल्लस. हे चिंतन ते हरिगुरु चरणा भितरी अर्पण करतस. श्री कृष्णार्पणमस्तु.